प्रिय पैसून पुरा कमेंट वाचित आशिली मेल कोंकणी प्युअर कोंकणी ते हे वैरा कसं निंबू गावे तुका तर प्युअर कोंकणी आयुक्त करून तुका अभी मुझे गुस्सा आ रहा है, बहुत तेज गुस्सा आ रहा है। 2 मिनट का मेरा तारीफ करने पड़ते जाना है। व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग आणि पुढे जाणे गुड मॉर्निंग घंटे झाले 9:05 दस उठायला मेघाल ताळ असणार मक्कई था म्हळ्यार हें थंडी स्टार्ट जाल्या आनी पुरो ते म्हळ्यार भायर इतलो धूळ आसा पुरो दिवस ट्रॅव्हल करतना आतां आज करता कसन गेला म्हाका असलो मस्त हें जाताच भितर मक्कई तर फर्स्ट असं थोडे हुण उदक करता आनी हुण उदक कोरून चिक्के म्हळ्यार सडल सीता हें मागीर तो गुचून आनी दूद हाडचें आसा मागीर ब्रेकफास्ट रेडी करया यो रे कबूतर आयला हांगा सकाळ सकाळ म्हाका मेळटा कधी तर हांगा हुण उदक रेडी केला गोत्ता अचानक कसन जालें म्हाका दिसता हें भायर हांव वता आशिल्लो बायकान आनी येताना आसता मस्त धूळ धूळ आसता हें फस्ट फटाफट फिनिश करता तो गोता मागीर दूद हाडता आणि ब्रेकफास्ट रेडी करूया तर एक काम करता आतां असनो रवा डोसा खातीर असनो प्रिपेअर करता बॅटर करता आणि ताका तिंबयता मागीर तो गोचून असनो दूद हाडता रवो घेतला तांदळा पीठ घेतला हे 2 इंग्रेडियंट्स मिक्स करतालो आणि रेशो एकच दवरतालो 1 कप आणि तांतूं हांव मिरसांग घालता हल्ली घालता जीर घालता मीठ घालता जाल्लें बस कोण कोण तांतूं थंय आनी मैदाय घालता ती तर हांव घालना हांव इतलो घेताच रवो नेक्स्ट तांदळा पीठ हातूंत हांव मीठ घालता आलें आनी मिरसांग काडया आनी चॉप करया आनी मिक्स करया आनी ताका उदक घालून दवरया त्या दवरते हांव तो गोचून दूद हाडटा आनी फटाफट आमगे रवा डोसा करया हॉटला वचचे पेक्षा यांची बेस्ट नवा इजी आसा हेल्दी आसा आलें आनी मिरसांग चॉप केला मिरसांगाची बी काडला हांव आनी हें आतां मिक्स करता हा मिरसांगे मिक्स करता मग दिसता जीर ना जिरे पावडर आसा हांव एक काम करता जिरा पावडर घालतास जीर पावडर घालता आनी मीठ घालता आनी उदक घालून लायक कोण पातळ करता जिरा पावडर आज पुरा पीठ दिसता चलो पावडर जिरा पावडर घाल्ले तो उदक थोडं कोण घालया म्हळ्यार चड लम्स येवचे ना करून है ना थोडे घालला ठीक आसा जितले लोक तितले घालता मिक्स करता मीठ घालचे विसरलो बाकी पुरा घालना मीठ घालयात पीठ रेडी जाला सुपर चिक्के तिंबो मागीर जेवको जाल्यार आनी उदक घालता येवन आतां वचून असो दूद हाडता फस्ट तो दूद हाडलें हांगा ते दूध आणि च्या दवरला तर पीठ पळोवया रेडी जालें की ना करून ओ हो वाव चिक्के आसनो चिक्के आनी म्हाका दिसता थोडं पातळ करपा दिसता चलो आतां पीठ पातळ करता ते कलर आसना व्हायट कलर दिसना चिक्के ब्रावन जे आशिल्लो म्हळ्यार ते जिऱ्या पावडर घालना न्हू ताजे खातीर तर कायल दवरल्या आज हांव ह्या कायलीन काडटा असं म्हळ्यार लायक क्रिस्पी जेवण आज नॉन स्टिक कलर आसना ते केन आसना ते इतलो होड आसना की मदेन तूं भाजता सायडा भाजीना नाका ह्यांची बेस्ट असं फटाफट लायक क्रिस्पी जाते टायल आनी पुरो घालना तापला की पळोवया हा सुपर लायक गरम जाला तर चलो आतां काडटा फटाफट रवा डोसा 1 नंबर लायक कोण क्रिस्पी भज्जो हे क्रिस्पी जाल्यार मात्र मजा येता हांगा खावच्याक चलो हें जावं लायक कोण भज्जो होता फस्ट पळ काडतास हांव म्हाका दिसता हांता हाक्कस न्हू आमी चिके तूप आनी लावन लायक करून न्हू पळय क्रिस्पी करया 1 नंबर न्हू चलो आतां तूप घालता लायक करून वयरी दाखोवन बेण्णे तर तूप घाला लायक कोण चरचरी भजतस हा 1 नंबर क्या बात है सिंपल फटाफट जाती है कोण क्रिस्पी भजला बळ्या सुपर एक काण पळय आतां ओय होय हें आतां चिटकला हांव आतां काडला हें 1 नंबर क्रिस्पी जाला बळ्या हा वाव 1 नंबर रवा डोसा इज रेडी कशी 1 नंबर रवा
हा कसम फोर मुळे तसं चलो बाकीचे फटाफट करतच होतं प्लेटा घालल्या चावे रेडी झालं सुपर कॉम्बिनेशन रवा डोसा अँड चाय तर सेकंड डे घालला टेस्ट करता क्रिस्पी झाला या एक नंबर त्या तूप घालला ना वरी ताजी फ्लेवर विंगड असं बद्दची खंयचेय पोळांत ना तूप घालर ना ताजी एक विंगडा फ्लेवर असं है ना म्हाका आतां कंट्रोल जायना हांव वेट करता ते सेकंड केन्ना लायक करून कुरकुरी भाजता आनी हांव ब्रेकफास्ट करता हांगा 2 काण जाला आतां हांव वचून खावन घेता तसंच आतां म्हाका कंट्रोल जायना हुणू खाता ना जाल्यार थंड जाल्यार तसं मोव जाता चलो हांव आतां ब्रेकफास्ट एन्जॉय करता Later that same evening. What's up guys, welcome to my new vlog आणि पुन्हा जनाके हेलो. अरे तू गोतस वय आम्ही ते आमची केलं पेडवो म्हणतात ना गावात कसं म्हणता गोतस ताका सान पेडवो नाही सांत पेडवो नाही ते तारूभूत आहे हो ते कोण की कमेंट केलं ते मुकट कसं करेला ते कळली म्हाका म्हाकाय कळलं ते कसलं म्हणता कोण मागीर मस्त लोकांनी कमेंट केला मागीर म्हाका उडका येयला रे आम्ही निमगे लागली पेडव्याचे नाव कसं कर एक कोण की कमेंट केला की सान पेडवो स्लॅश हा वय तशी ते सान पेडवो वाजले बट ते मुखाची म्हाका काय कळली बाउन्सर गेले पण हांव इग्नोर केले ऍक्च्युली थँक्यू ऍक्च्युली म्हाकाय कळली ते कसं हांव लेखले कसं नेपाली डिश अशी लेखले तारू भूताय आम्ही बरोबर प्रोनाऊन्स करत असत ना तारू भूताय कसल नाव असणं वे एक पुरा काम कसं नाही गोत ना अशी फील जात केन्ना हे व्लॉग करताना म्हाका अशें दिसता आय हॅव झिरो नॉलेज ऑन कोंकणी सेम मी हाका पुढे थोडे पण येता म्हाका तेवे येना अशी दिसता एकदम कच्चा लिंबू पशी कच्चा लिंबू हांव तुमकां तसं खेळताना आमी बरें सान आसताना कच्चा लिंबू म्हणटा आशिल्ले ते अंग म्हणची मग तेंची तेमगे तशें कोण बॉम्बे असं की तांकां कळटालें तशी मेगेल कोंकणी आता सध्या कच्चा लिंबू म्हाका दिसता हांव कच्चा लिंबू राबतली जाय तू कच्चा लिंबू राब जाय तो मागीर तुका पुड्डी नंची करूया लायक कर पुड्डी करूया तुका बाय द वे कच्चा लिंबू नाही कच्चा लिंबू गया वे बाय द वे लिंबियाचे लोणचे इज माय फेवरेट पुड्डी लोणचे तर गतच म्हाका लिंबियाचे बट ताज्या पशी फेवरेट मेगेल सान आसतना कसं आशिल्लो तसो ते लिंबियाची कंची कंची म्हणटात न्हू मेगल डॅडी मिठा घाल न्हू हांव ताजे ओटू जेवची आशिल्लें फुल सान आसतना दाळशी तर कंची मेगल डॅडी फेवरेट मेगेले फेवरेट सुपर मेगेल मम्मा मेगेल खातीर बनयत आशिल्ली अच्छा बनवून दवरता फुल डब्बा खतम जालें की आपस रिस्टॉक कितले खात तू अरे आत्ताय तू गतच न्हू हांव कसं खाता ही नॉनच्या माई आणि लिंबूचे माई हांवच न्हय कमेंट्स पुरा वाजत आशिल्ली त्या कमेंट्सान तूं म्हाका एक सांगा वॉट इज द डिफरन्स बिटवीन हप्पोड आनी पप्पोड मेगेले कन्फ्युजन तेंची आशिल्लें दोन्ही असणं उर्दा खाणं उर्दा दाळीत जेवचे ओके व्हाईट कलर असतं न्हय ताका पप्पोड म्हणचे आणि रेड कलर असतं न्हय ताका हाप्पोड म्हणचे आता ते म्हाका गोत ना आणि देन वॉट इज बटाटा हप्पोड हा बटाटा हाप्पोड म्हणल्यार असं म्हणल्यार बटाट घालता ताका म्हळ्यार बॉयल करून न्हू ताजी मागीर ताका म्हळ्यार चिरडूक न्हू पुरा म्हळ्यार तांची पापडा म्हणकेची बट तांतू चिली नासता ताता आसता रेड कलर बेडगी घालता ती कसं नाही आज येवची की फ्री पयसून पुरा कमेंट वाचीत आशिल्ली तर मेगेल कोंकणी प्युअर कोंकणी काही हे बदलची हांव बरयला प्युअर कोंकणी लँग्वेज शी इज स्पीकिंग हो म्हाका गोत नाशिल्लें आनी एक कोण की बरयला एक्सलंट कोंकणी कपल गॉड ब्लेस यू बट ह्या दोगांके सांगला बट ह्या मामान मेगेल खातीर स्पेसिफीक सांगला की हांव प्युअर कोंकणी उलयत के थँक्यू व्हेरी मच ये वय कसं निमगू गाव आहे तुका तर प्युअर कोंकणी आयत करून तुका हा इम्प्युअर तरी ना मेगेला इम्प्युअर आयल्या तितले तरी येता म्हाका समज हांव सांगा ना म्हाका पुरो येता बट जितली येता तितले आय एम हॅपी ओके उपसीत म्हणल्यार कसं ना उपसीत म्हणल्यार कसं ना म्हळ्यार प्युअर कोंकणी बाहेर येतात तर उपसीत म्हणल्यार कसं नाही आय डोंट नो उपसिता कसं आहे मागून ना मीन्स कसं नाही उपसीत म्हळ्यार हेकडे तेकडे करता तशी एंटँगल अरे बाबा विंग टँगल नाही गो उपसीत म्हळ्यार एंटँगल न्हू हांवें उपसूचे म्हळ्यार घाल म्हळ्यार हेकडे तेकडे करचे अच्छा म्हाका नाशिल्लें अरे यार तू एक डिफिकल्ट वर्ड आण ओके आनीक एक जारवता हे प्युअर कोंकणी अभी मुझे गुस्सा आ रहा है बहुत तेज गुस्सा आ रहा है
2 मिनट का मेरा तारीफ कोणे पडचे जाना है आवले ना कट्टी सांग जारवात म्हणलं कसं गो गो ओके निसरता हा ते गो तसं कसं नाही स्लिप जाऊचे टक्काचे गाव आणतो जारवात म्हणजे पळेल वा मग येत ना वा 1 पॉइंट तरी मिळलं ना वा बरोबर 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 हॅपी फील झालं मग वाव हा तुकडे नेहमी सांगली वरनो मॅम आय विल वन डे खंय गेलतो मामू मामू आय विल मेक यू प्राऊड वन डे इझी सांगली करू ताजी खातीर तिका कळले ना आज ना कसं झालं निसरता कळली म्हाका तू डिफिकल्ट वर्ड हाडला रे पण तू कोंकणीच नव्हे तू मुंबईची कोंकणी सांग तू गाव वचून कोंकणी सांगल्या रे म्हाका कळना गावचे म्हाकाय कळणी असेल पुढे जारवत म्हणल्यार कसं ना मागीर मोह मान जारवत रे होगूर चिकरे तई चिके जारवता हांव कसं सांगतो मोहम्मद जारवता म्हणल्यार रे मागीर हांव मागशी ताका सांगता अरे निसरत रे ताका जारवत म्हण चिके कळेल वे हाकाय गत नाशिलो तशी हांव इनोसेंट बाबू ओ हो इनोसेंट ओ रे बाप रे बरेच इतली इनोसेंट शकल पळया होय होय बार इनोसेंट वाटोळी ए खंय तो कोण वाटोळी हांव काय वाटोळी असं मागीर कसं नसं तू वाटोळी हांव चंदस पळय अति न्हय मेगुलर खोपलेली आता आनीक एक कमेंट वाजी रिणे तर आता ते नको वापस तिगत तोंड हास आयल कसन जाल तुका हांव कपिल म्हळ्यार तू मागीर 1 मिनिट खातीर तारीफ करू दिना म्हण हांव कपिली ए हांव कसन सांगली तुका आतां पळय हे मामान कितले लायकन बरयला कमेंटा भितरी तांगेल मॅरेजाक 30 इयर्स जाले तो माम म्हणटा जा तागेल वाईफ आयदन अरेंज करतना त्या सावंडा वेल्यान ताका कळटा तिगेल मूड कशी आसता म्हळ्यार दांड्या खेळची न्हय ढिंगटा कर ढिंगट सॉलिड असं तो म्हणटा मॅरेजान अशी चलता की थोडे आमी कपता ती थोडे मोग करता ती तशी सो स्वीट बट हांव एक सांगू आमगे घरा कडेन आयदन अरेंज हांव करना योची करता पळयल न्हय माझी कधी हाका केन्ना कळशी ना मेगेल मूड कशी आसा म्हणून सो बेसिकली हांव पयस अरेंज करना म्हण हाका मेगेल मुडो कळना ओके चलो ठीक आसा आता मी व्हिडिओ हांगा एंड करता ती तुमकां पुरो जाणांक आमगे व्हिडिओ पसंद आल्यार प्लीज लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा गायज And don't forget to follow Konkani Couple. Bye guys, good night. बाय टेक केअर